आंबावली केपेचे हे शेतकार जोआव फर्नांडीस आणि प्रिन्स मोरायस। जोआव हो पेशान आदवोगाद जाल्यार प्रिन्स बोटीचेर तारवटी म्हणून कामाक आसता, मात दोगूय आजून मेरेन शेत वेवसाय करतात। प्रिन्स मोरायस बोटीवेल्यान घरा आयले उपरांत शेत वेवसायांत आपल्या घरच्यांक मजत करता। जोआव आदवोगाद आसून लेगीत फावल्या वेळार तो शेताची कामां करता। आता सध्या तांच्यांनी आपले शेत नांगरपाक सुरवात केल्या। लोक पावर टिलर घालून शेत नांगरतात, मात प्रिन्स आणि जोआव अजूनय पारंपारीक पद्धतीन म्हळ्यार जोतान शेत नांगरता। आधुनिक पद्धतीन शेत नांगरले जाल्यार जमनीतले जीव जंतू मरता, पिकांचे लुकसाण जाता। ताका लागून ही पारंपारीक पद्धत वापरून शेत नांगरता म्हूण जोआव फर्नांडीस सांगता। पयलीं सावन ते मायंड पायन करून येयले न्हू, कित्याक हांव मेन म्हणल्यार हांव एक सिमेंस, हांव बोटीर काम करता। सो जेन्ना हांव घरा येता तेन्ना शेताचो वार आसता न्हू, तेन्ना हांव शेतां येता। सो म्हणजे कितें आसता, एक शेत रोयता जाल्यार तुका जाय तो सपोर्ट आसपाक जाय फॅमिलीचो। सो आतां मागीर गेले ते पावटी पणाक उरलें, कित्याक म्हगे फॅमिली सपोर्ट म्हाका नासलो आनी म्हगेलें वचपाचें जालें। सो आतां येवं पावटी आतां वचपाचो आहा, पूण आतां टायम मेळटा ते भाशेन येवन शेतां येवन हांव म्हणजे मागीर आतां मुखार सरल्या करुया म्हणून। सो हांव ते हेल्प करपाक मातशें येता शेतां। शेत म्हणल्यार आमगेलो मूळ वेवसाय। आतां आमी शेतांतल्यान मुखार पावल्यात म्हणटकीच जो मूळ वेवसाय आहा तो सदां सांबाळचो अशी म्हाका दिसता, आनी ते हेतून हांव शेत सांबाळटा। आतां आमगे ठरावीक टायमींग आसता, सकाळचें 5 उठप, 5 ते अरावंड 5:45 म्हणल्यार होमवर्क करप, तेन्ना 4:30 उठप, 6 घरा कडच्यान भायर सरप, 6 ते 8:30 ओर 8 शेतां काम करप, मागीर घरा रिफ्रेश जावप आनी मागीर ऑफिसां वचप। हो आमगे रेग्युलर। आनी आमी हे वर्स आमी जोत सांबाळून दवरला। जोत इतल्या खातीर सांबाळून दवरला की बैल जे आसात दे आर पार्ट ऑफ आवर सिविलायझेशन, म्हणटकीच तेमकां आमगे सिविलायझेशन सदांच एक मात दवरचो अशें म्हाका तरी दिसता। आनी ते हेतून हांवें आमचे जोत सांबाळून दवरला। आनी जोताचे फायदे आसात, खूब फायदे आसात। आतां जेन्ना आमी नांगरांक आसतात तेन्ना जे जीव आसात, आतां गांयदळ धर, तुगेले बेबके धर, नुस्त्या धर, कोंगी धर, हेंचो सांबाळता। आनी हे जे जीव आसात ते जमनीची फर्टिलिटी वाडोवपा खातीर जावं जमनी जे दुयेंस रोग तयार जातात ते मारपा खातीर खंय तरी सपोर्ट करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर आंबावली केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।